तशी विशेष जावन आशिल्ले एक उपदेश प्रतीक आतां गेल्लें वर्ष प्रारंभ केलें न्ही हे वर्सा एक बरें काम इत्या कितली चेडूवांक आजी मुंज न्ही वार्डीक न्ही म्हूण सांगिल्यार ह्यो संस्कार आमगेले वार्डीक जाले री आजी लक्ष कडलें न्ही कोडी कडलें करचें वार्डीक येयनी तें खंय हें खंय यो संस्कार मुंजी मेल्यार व्हड संस्कार आतां मुंजी जाल्यार ताका एक पार्टी आसा रिसेप्शन आमी आत्तां न्हय 13 वर्सां फुडें विशय आमी बेंगलोर आशिल्लीं आसूचें ना सकल वार्डी मुंज जाल्ली सांजे वेळा कुडू खंय कसन बा म्हणलें कितें इतरे कितें सो आमी रिसेप्शन मुंजी वेम कितें उतलें लक्ष कडलें खर्चून मुंज गायत्री जे पुनतीन हें रिसेप्शन कोरून हें कोर कसल प्रयोजन आतां आडंबर चले आमकां तेन्ना हे मुंज म्हळ्यार संस्कार कितली लोकां संस्कार आमी एक मुंज जामकां आमगेले व्हड जन्म आज गांवांनी तंत्र ना ओडोर बेंगलोर बॉम्बेन एक मुंजी कोरका म्हळ्यार कितली स्वामी 1988 86 मुंजी कराय रे आत्तां तांगेले बॉम्बे आनी मंडल करतस कितली चेडूं जाल्ली तांणी तें मुंज केल्यार मात्र जालें ना तांणी तेंचें हांव न्हू आध्यात्मीक शिबीर व्हड नांव गेलें हां संध्यावंदन शिबीर करचें ती आतां चेडवान संध्यावंदन आतां तुमी जाल्यार आतां आनी स्कूल न्ही प्रारंभ जालें मुखार करचें ना स्वाम्यान तांकां तेजी सांगिन आतां ताका ल्हान जमकला तेजे खातीर ताणें ल्हान वचचें तें न्हू रे नरशिंहान वचून तांकां शिकोवचें ते एक वार ते राबोवन तांकां संध्या शिकोवचें तशीच हांगाय जाल्यार ती संध्या शिकयल्यार मात्र प्रयोजन विना नंतर तें तशी जाता आतां तुमी लास्ट टायमार म्हणटात आतां स्कूल प्रारंभ जालें न्हू हांगा तें कश्ट जाता इत्या जाल्यार मुखार करचें तशी आलोचन कोर इत्या ते एक वार तांकां राबोवन संध्या शिकोवचें तशी तावेळ मात्र तें प्रयोजन जमचें तावेळ मात्र करचें तशी नंतर आमगेली जबाबदार जाली न्हय आमगेली एक जबाबदार तिली आसा तांकां संध्यावंदन मागीर कर न्ही तें पाप ताका आतां चर्डान गायत्री उपदेश दिन बापसून ते चर्डान गायत्री जप न्ही जाल्यार पाप कोण आमगेलो तुका बापसू